क्रिस्ताव दिमोगजन कोंकणी भाषेतील एकत्र या कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये आज परत तुमच्या आणि आमच्यामध्ये कोंकणीचो एक संको परत आयला आनीक आयचे 179 एपिसोड कोंकणी भाषेतली एकत्र आवी हांगा आसा करूंक आसा V4 न्यूज हे आमकां सांगत दितात आणि हे उचित कार्यक्रम आम्ही तांकां दिवनात आणि आमकां या कोंकणीच्या एका महान यशस्वी कार्यक्रमाच्या शिंकलेंत ते आमकां सांगत दितात तुम्ही हर एक हप्त्यान आमच्या सांगता कोंकणी भाषेतली एकत्र कार्यक्रमात राखून रावतात आनीक एक 4-5 हजार लोक आमच्या या कार्यक्रमात राखतात आणि आज परत आमच्यामध्ये कोंकणीचे एक अव्वल टॅलेंट एक संगीत क्षेत्रांतले एक अप्रतिम उजळचे नेकेत्र आमच्यामध्ये आसा आनीक ताका मोगान ताचे अभिमानी एलेचम म्हणटात एलेचम म्हणजे लॅन्सी हेनरी मॉरस बज्जोडी आनीक आज तो आमच्यामध्ये आसा आणि एक अप्रतिम कोंकणीचे टॅलेंट सोबीत कर्ण खंयचो ताळोय आपणाच्या एक सोबीत ताळ्यान तावन आणि आपल्याच्या कुटुंब सांगता सांगचो एक संगीतकार आमच्यामध्ये आसा ताका आमी स्वागत करया स्वागत एलेचम देव बरें करूं रे म्हणटी कोन्ना तुमकां तुम्ही हांगासर येवन हे आयचो दीस आमच्या लोकांच्या सांगता आसा खातीर संतोश आमकां आसा सांगा या काले एक टॅलेंट वंत मनशाचो जल्म खंय जालो एक बागी आवय पळय कोण आनीक खंय पर जालें तुमचे सांगती कोण सांगा पयल्यान पयलें देवाक हांव अर्घ दिता आसतना कोंकण मतेक कोंकणी अभिमानीक आनी V4 पिंगारा चॅनल हे जे चॅनल आसा तांच्या कोंकणी अभिमानीक म्हजो खालतो प्रणाम दिता देव बरें करूं म्हज्या म्हजो जल्म बज्जोडींतच जालो संदेश वय संदेशाच्या फाटल्यान आमी बज्जोडी आमकां गादे आनी पुरो आसले ही गादे हे माडयो ताट आनी पुरो आसले आनी म्हजी माय आनी बाब आमी त्या टायमार माय आनी बाब म्हणटाले बाब म्हजो देवादीन लिगोरी मोरस आनी माय म्हजी आतां आसा म्हज्या घरा आसा सिसिलिया मोरस 88 चलता तिका आतां तशें अमिताभ बच्चनान सांगला 102 नॉट तशें तांतल्या 7 जाणां भुरग्यां पैकी हांव 6th वन आनी कोंकणीच्या हातूंत म्हाका टॅलेंट मात म्हाका म्हज्या आमच्या घरांत हांव आयिल्लें म्हजे माय कंतारिस्त म्हळ्यार तूं कोयरांत आसली पयलें तिच्या टायमार आनी तशें तें म्हाका उत्तेजन आयलें म्हूण येत म्हाका तिणें सांगल्यान हांव तें बेंदोरीकरचें तूं कोयरांत आनी जाल्लो आल्बन मेस्त्री आसलो ताणें आमकां उत्तेजन दिवन त्या इन्स्पिरेशना हातूंत आमी वयर पडल्या आनी म्हजें ल्हानतावन हांव एक बॉर्न सिंगर एक्चुअली ल्हानतावन आमचें कालें जातालें म्हळ्यार आमी काजूच्या रुखार आमी इस्कॉला घेताना इस्कॉला वचूंक ना काजूच्या रुखार बसले काजूच्या रुखार बसून इफ्याबाचें पावर म्हणजे मोग तुजो कितलो आशिल्लो आमकां तें मोग तुजो कितलो आशिल्लो म्हूण आमकां मोग करूंक वचनातलें जाल्यार आमी सिंग करताले तशें थंय तावन म्हाका बारीक उत्तेजन येवन हांवें म्हजेंच म्हणलें टॅलेंट म्हजी प्राय परिपिकायक पावताना हांवें तें हाडी रागा कळ्ळें न्ही हाडी रागा म्हणटात उगली रोगा म्हणटात तुवें हाडी रागा करी व्हडली इतले नायट्स कितले नायट केले ते हांवें म्हणजे जल्म जाल्लो एप्रील 15 तारखेर एप्रील 15 1965 एप्रील 15 जल्म जाल्ल्याक हांवें 15 नायट हांवें कर्ण कोरोनाच्या पयले रावयल्यात आता इन द एबेन्स आता परतून परवा स्टार्ट करियत खंयच्या पुस्तकाक म्युजिकल डॉन बॉस्को हॉल ओपन जाता जानेवारीच्या 27 तकलेंत आसा तें स्टार्ट करियत वय हांवें चिंतलां तें आनी तुमकां सांगतना सकट लोकांक सांगचें जानेवारीच्या 27 कोंकणी नाटक सभेचे डॉन बॉस्को हॉल रमता आनी फेब्रुवारी तावन कोणीय बूक करियत 650 लोकांक बसयतले एक हॉल पासकांचो पेस्ताचो दीस हांवें चिंतून ऑलरेडी जाला तें चिंतपाक हांवें इडेन दिवन जाला तें इस्कॉलांनी जालें तुमचें म्हजें इस्कॉल हांगा नंतूर कॅलवरींत जालें कुर्सा कडेन तें कॅलवरी इस्कॉल आहलें थंय जालें थंय 7वी म्हणसर हांव शिकलो मागीर हांवें सीदा हांगाच जंप जालो खंय आमचें पदवा इस्कॉल कन्नडा मिडियम कन्नडा वॉकेबल आमी कन्नडा फादर विलियम गोन्साल्वीस आमकां हेडमास्टर वय ताचे बेताचे मार उडास आसात म्हज्या गांवचो तो ती दुसरी गजाल
आनी 10वी जाल्ली कुडले हांव एक 3 वर्सां डॉमिनिकन पाद्रीपणाक गेलो. हे हांवें उल्लेख करचे पडटा कित्याक म्हळ्यार म्हाका तातूंत एक बरी एक उर्बा आसली वयर वचपाचें म्हळ्यार 11-12 वर्सां आमकां नागपूर आनी पुरा हें शिकापानी आसलें. तातूंत हांवें 3 वर्सांनीच तें हांवें सांडलें. म्हाका तें कितें भोगलें कितें म्हळ्यार आनी हातूंत मुखार वचूंक म्हाका जायना म्हणून हांव फाटीं आयलो. एक 3 वर्सां तातूंत गेलो. आमकां अशोकनगर हें आसलें डॉमिनिकन. ताच्या थंय आसतना हांव मिलाग्रेस कॉलेजींत PUC केली हांवें त्या टायमार. तळफार आमकां वास आसलो आतां तें जालें. ताच्या उपरांत हांवें सांडलें तें डॉमिनिकन हें सांडून ताच्या उपरांत हांवें एलोशियसांत BCom केलें. सनात जोडली BCom सनात जोडून हांवें 1988 म्हजें BCom सोंपयलें. लास्ट आमचें बॅचलर मेट हें आमचें तें 80 ताच्या उपरांत को एज्युकेशन 1988 तेन्ना हांवें केलें. ताच्या पयलीं हांव हांगा हायस्कुलांत शिकोवन आसतना म्हाका एक बारीक उर्बा आसली. हांवें पोदां म्हळ्यार हांव ते क्लॉड डिसोजा बेंदूर आसा पळय आमी सांगात आसले. पूण हांव मस्तू ल्हान क्लॉड डिसोजा एजींत एक 10-15 वर्सां व्हड आसा म्हाका तो. पूण ताच्यो तो नायट जावन आसतना बेंदूर हांव बल्कावांत पिनकर चड्डी घालून हांव बसून ताची पदां आयकतालो आनी हांव चिंततालो कांय म्हळ्यार बल्कावांत हांव कांय चिंततालो म्हळ्यार घंटीच्या मुळान बसून हांव चिंततालो काय म्हळ्यार एक दीस ह्या क्लॉड बाबा बरी म्हजी एक नायट जाल्या कशी म्हणून हांव चिंतलें. हांवें म्हजें अर्घांट हांवें सोडनासतना म्हाका म्हज्या स्वंत पांयान हांव उबें रावंक पळयलें. हांवें उबें रावन पळोवन म्हजें पयलें पद हांव हांगा आसतना पदवा हायस्कुलांत शिकोवन आसतना 9ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಸುಲ್ಲಂಗೆ ನಾವು ತೆರಳ 1979 मुजाडे 1965 म्हजो जल्म जालो. 79 म्हळ्यार 14 वर्सां अराउंड 19. एक दीस म्हाका आकाशवाणी मंगळूरांत एक सिंगर जे म्हळ्यार बारयेके ही उर्बा त्या टायमाची उर्बा आतांच्या भुरग्यांक ना. म्हाका बारीक कशी जाली एक खरी जेच म्हणून हांवें चिंतलें एक पद म्हण गडाचे कोंकणी कार्यक्रम येताले 6:15 6:15 हांवें चिंतलें एक कोणगी आसली तेन्ना आसुंता कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट आमची हाची कोणाची आतांय आसा बँगलोरांत. वय कोंगी हांव उलयल्ले बरें म्हाका उडास बारी पॉप्युलर आनी सगळ्यांक अवकाश दिल्ली. वय हांवें सांगलें अवकाश दिला म्हाका हांव एक कोंकणी पद हांवें केलां तें पद हांवें थंय सिंग करेत गी हें करेत म्हळ्यार 6 ताच्या कोंकणी कार्यक्रम मुक्काल घंट्याच्या कोंकणी कार्यक्रम हांवें केला. दीस म्हाका आज उडास ठरला 1979 वय हांगा पदवा हायस्कुलांत हांव फादर विलियम गोन्साल्वीस म्हाका सर्टिफिकेट दिल्या. ती 14 वर्सां प्रायर हांवें तें पद ते हांवें तें गड सांग सुरजे सांग काजू रुखाच्या वयर बसून गडिल्लें की दुसऱ्या वय म्हाका सांगलें तें एक्चुअली आमी त्या काजूच्या रुखार बसून आमकां ते नोट पेन्सिलांनी नोटबूक दिताले पळय वय वय त्या नोटबुकांत आमी लास्टाच्या पेजींनी पयल्या पेजींनी खाली बरोवंक आसताले आमच्या नोटांनी लास्टाच्या पेजींनी आमी कालें करचें जालें म्हळ्यार हांव बरोवन काजूच्या रुखार बसून एक समा पंट्यार अशी दवरून हें करन अशें बरोवंक सुरू करचें जालें. हांवें सांगलें हांवें बरयलें अशें प्रमाणे गिच्चिलें उडयलें बरयलें 2-3 पेपर उरता म्हणटाना म्हाका एक कंत लागूंक सुरू जालें उरल्यान 3 पेपर मारल्यार 1 घंटो कोणा काडला. हांवें तें काल इतलें बरोवंक आतां हांव तें दाखयतां. हेंच पद हांवें म्हज्या 12 बंगराळ्या तळ्या सीडींत घालां आतां हांवें सिंग करून आतां 2020 हांवें मिनाबायन रिलीज केली 2020 लास्ट वय डिसेंबराच्या 24 मिनाबायन तांच्या घरा त्या दीस म्हणलें पद सुरूचें पद पोरगलें वय ती सीडी मिनाबायन मोकळीक केली. हांवें तें पद घडयल्लें अशें घालें म्हळ्यार मायच्या विशयांत एक ब्रेक काड घ्या कार्यक्रमाचो आमच्या मदें आसा एल्लेच्याम लॅन्सी मोरस आमच्या मदें आसा आनीक ताचे पयले पद पोरच सिडींत आयला. तुमी आमचे ब्रेक कंटिन्यूच्या भितर वाजोवन पळयत राव आमचे सगळ्या पळयावी फॉर कोंकणी भाशेंतले घेता एक ब्रेक काड घेता.
स्वागत बघायचं कोणी बसले एकत्र या कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये असा LHM लॅन्सी मोरस आपल्या संगीत जीवनांत पो यशस्वी एक नाईट्स आणि यशस्वी पदांपर्यंत संगीतकाराचा ताचे पहिले पद ताणे काजूच्या रुखाचेर बसून ताच्या 14 वर्सांच्या प्रायाचेर बरयल्ले आनीक मिनाबायन परस तिका 500 वर्सां जाली आमी ताळयो भेटून तिका अभिनंदन पळयता आमी येदोळ सुबळा ती 100 वर्सां वांचो जाय आनी आमच्या कोंकणी मायेचे एक अव्वल नेकेत्र जावन तिणें उरो जाय म्हणून आमची आशा दवरता तिणें मोकळी केल्ली ताची सिडी जावन आसा ते पद खंयचे सांग पळय कितें ते हांवें बरयल्लें 1979 आकाशवाणी मंगळुरान सिंग केल्लें हांवें कॉन्सेप्ट कर्नाटीसान अवकाश दिलो. वय अवकाश दिल्लो तें पद जावन आसा हांवें फोर्स रिलीज 2020 रिलीज केल्लें तें मायच्या विशयान तें पद हांव म्हळ्यार म्हाका म्हळ्यार ल्हानपण माय म्हळ्यार इम्प्रेशन वय आमकां म्हळ्यार कश्टान वागयलां आमी वाऱ्यार वट जावं ना जाल्यार मस्त कश्टान वागयल्लें तें आमी उडास धरून मायच्या विशयान अशें बसून आसतना काजूच्या रुखार बसून आसतना हें पद घडलें हांवें मस्त गिच्चून बरयलें 2 पेजी आसतना लास्ट उरलें मोग तुजो माय विसरूंक जायना सांडीन तुका तर सरगार रिगना तुनस मुजी मोरी वाह तुझे पिंतूर मजवाना वाह वाह ताच्या उपरांत मायन तू म्हाका जाय माय तू म्हाका जाय माय तू म्हाका जाय माय तू म्हाका जाय मोग तुजो माय विसरूंक जायना सांडीन तुका तर सरगार रिगना तुनस मुजी मोरी तुझे पिंतूर मजवाना देव बरोबर वाव वाव एक कॉन्सेप्ट बायक एक उडास काडलो एक बरो जालो आमी बँगलोरांत आसा ती आकाशवाणी बँगलोरांत आज इन्चार्ज थंय वा तेंचे आसा हांगा तो ट्रान्सफर जावन थंय गेल्या हे म्हज्या गमानाक नातलें मग आता एच.आर. आळवाची पत्नी ती तुमकां कळीत वय, आसा वय, एच.आर. आळवाची वय, पत्नी वय. आनीक आनीक तिणे कोंकणी मनशांक तुजे आमी खंय टॅलंट्स म्हणटा वय, पळय वय. तूं करताय की म्हणून विचारन आपयल्ले आसा वय, वस्तू वय, वय, हांव आसतना 140 रुपया आसतना 280 रुपया आसतना आमकां ताकोडेतोन तेणे तर आपोवन तिणे दिल्ले आसा फादर विलियम गोन्साल्विसान म्हाका मस्त भरपूर तसो हें दिला त्या तुमचो HM जावन आलो, HM जावन आलो हेडमास्टर आनी मस्त म्हाका हेल्प केला ह्या विशयान मस्त तसो पाठिंबा आसलो ताका हांव काळजांतल्या काळजांत देव बरोबर नाही म्हळ्यार मनशाचे ते कितें करता त्या गडयेचेर त्या मुळाव्या गडयेचेर सहकार दिवचो भारी म्हजी पदां घडोवंक हांवें कारण स्टार्ट केल्लें कालें म्हळ्यार म्हाका म्हजें टॅलंट आसलें तें उर्जीत करचें म्हणून म्हाका म्हणलें तेणें क्लाउड बाबाच्या नाईट आनी परत जाता हांवें चिंतून नासलो म्हजें नाईट इन्स्पिरेशन आयिल्लें आनी म्हजो महागुरू विल्फ्याब देवादीन विल्फ्याब अमर विल्फ्याब आनी ताची पदां आयकून 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 म्हज्या शिंतींत तुझे आत्तांचे पोदी माई पोदी आसा पळय तो ताळो विल्प्याच्या पदाच्या ताळ्या पर्यंत ताचो बीट 1 to 1 केदाळे तुजो 1 to 1 बिटर म्हळ्यार आणि ताचे माय पोद आनी भारी भारी म्हळ्यार दोळ्यांत दुखां देवचें ताचे छाप तुज्या वयर आसा म्हणल्यार बरी आसा ताचे बेसांव आसा म्हजेर खंडीत आतां ताच्या उपरांत ताच्या नंतर आतां मिनाबाईचें बेसांव आसा म्हाका हांव केदाळे रियेपटी येताना तिच्या मिनाबाई हाच्या बरी मैचे बरी सगळ्या बरी धरून रावतात पण कितले जाण बेसांव काणून वचचे त्या नमुन्याची हांवें तांकां भाग्यवंत संगीताची कुटुंब म्हणचे भाग्यवंत फॅमिली या आमी म्हणटा पळय भाग्यवंत कुटुंब म्हणटा पळय भाग्यवंत संगीताची फॅमिली तांच्या विशयान आमी कितले गुणागाना केल्यार तें उणेंच समज जाता ते काले म्हळ्यार आवयचेर ऋण आसा पळय आमी आतां आवयक पळोवन आमचें ऋण फारीक जाता म्हणलें येना आतां म्हजे सांगात म्हजी आवय आसा ते ऋण आमी फारीक करनासा म्हणून आमी कोणा कडेन सांगल्यार आमी बोळ वेपा न्ही लज म्हळ्यार आमकां आमी बोळ वेपा जाता ते रॉंग न्ही आमकां आमी वाऱ्यार वच जावना पळय आमकां तें पळोवंक आमच्या नंतरी आमकां तांची ती एज आमकां मेळ्ळ्या पुरो म्हणचें प्राय मेळ्ळ्या पुरो म्हणचें आमी आमकां पदां घडलें सरी सुमार 100 लगभग 125 मुसर जाल्या तांतू हांवें आतां 125 वय 125 तांतू हांवें आतां उक्ताडा गल्ली म्हळ्यार एक 25
ಒಟ್ಟು ಬಾರ आणि ಕಂತಾರ एक 25 घडला ते ಕಂತಾರ वय ಕಂತಾರ ಅಂತ 25 ಅಂತ एक 12 ಕಂತಾರ 2009 ಅಂತ 2009 ते हांवें ह्या जाग्याचे वर्स म्हण आसले ते हांवें तुज्या शेतांत वावरूंक म्हणली एक सीडी हांवें काडली आतां हांवें थोड्या जाग्यांनी आमच्या मेळोंक पुरो हांगा पुरो जेरोसन आनी मेळोंक पुरो आसूंक पुरो म्हाका ऑलविन बसपे ताणें हें बरयल्लें हार्मोनियमांत आमचो ऑलविन वय ताणें म्युजिकांनी बरें बरयल्लें नोट्सांनी बरोबर ऑलविन नोरोन बसपे ताचो उपकार हांव दवरतां ह्या वेळार आनी ते कंतार हांवें ह्या जागा ती सीडी हांवें ह्या जागा खातीर हांवें समर्पीत केल्ली तांतले एक पद म्हणून आता की म्हळ्यार कशें कंतार ह्या जागा खातीर कंतार 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 हय कंतार वय आमी ताका कंतारा हय म्हणटा कंतार समज तें एक कंतार अशें आसा काळीज म्हाका दिसो मिया हांवें पेल्या सो मोग करूंक खालतो म्हाका तूं कर धनिया तुज्या शेतांत वावरूंक पाद्र्यापाक म्हळ्यार परफेक्ट वय ते म्हळ्यार ते पाद्री आमचे धार्मीक पाद्र्यापानी पळय ते शेतांत वावुरतात जेजूच्या शेतांनी वावुरतात म्हणटा हांवें ते तुज्या शेतांत वावरूंक काळीज म्हाका दी सुमिया तुज्या पेल्याचो मोग करूंक म्हणल्यार बरें आमकां आमी पेल्याचो मोग करचो बारी उणो ते आमी देवातान मागाजे आमी पेल्याचो मोग करी जाल्यार आमचे पिकास आमच्या वाया म्हळ्यार तूं पडचे वय तें कंतार बारी सादारण युट्यूबांत तें कंतार 3 ಲಕ್ಷದ वयर लोकांनी 3 लाख व्यू केला येदोळच्या मट्टाक 2010 हांवें हें केल्लें 2010 हांवें अपलोड केल्लें आतां सादारण 11 वर्सां 3 लाखाच्या वयर व्यू तुमकां ते अपलोड केल्ल्या वरी कांय बेनिफिट्स आसात की बेनिफिट्स ते काल जालें म्हळ्यार अपलोड ते हांव सावदी अरेबिया आसलो म्हळ्यार 20 आनी 8 वर्सां त्या टायमार म्हजो एकलो फ्रेंड आसलो ते ताच्या नांवार आनी ताच्या हाचेर ताणें अपलोड केल्लें आतां ती पुरो बेनिफीट आहा म्हळ्यार ताका येता आनी ताचें म्हजें खंयचें कॉन्टॅक्ट ना तो मनीस खंयच्या गांवांत आहा काले आसा खंय आसा म्हाका वचूं ना आतां तुजे कडेन युट्यूब हें आसा की अकाउंट म्हजे अकाउंट आसा वय म्हणजे माय वॉयस माय मेलोडी म्हणून आसा माय वॉयस माय मेलोडी माय वॉयस माय मेलोडी तातूंत आतां इल्लें करंट आसा कितले तूं अपलोड जाला कितली कंतारा हांवें आतां फस्ट हांवें स्टार्ट केल्लें मात आदल्या म्हयन्यांत हांवें तें अकाउंट ओपन केलें टू लेट आदल्या म्हयन्यांत हांवें ओपन केलें त्या विशयान एक हांव आळशी आळशावर न्ही आमी म्हाकाय धर न्ही आमी त्या मट्टाक सेमी एज्युकेटेड कित्याक म्हळ्यार आमी काय जाता इलेक्ट्रॉनिकान काल जाता म्हणून तातूंत काल जालें म्हळ्यार हांवें मुस्तुपटी पळयलें काल म्हळ्यार आमच्यावर न्हू 10% काम केल्लें आमच्यावर मुखार वचून न्हू हाय आतां पुरा व्हडले खंयचे जाल्यार इतके रिच जाले मसाले डोसे खाताना आमी आंबाडे सांबार खावंक पडले आनी की आमकां ते मसाले डोसे जायना आमचे आमी ते आळशेपण आमकां आसले देखून आमी तशें इलेक्ट्रॉनिकांत आमी पाटी पडोवन आपले व्हॉट्सअप तातूंत आनी सेल्फ कॅनवास करूंक आमी रेडी ना आतांचे कालें कोत्ताय तो केदो व्हडलो स्टेजीचो फोटो ही जावन दी हांव नाटल्यार घालीत ना त्या स्टेजीर रिलेवंट मनीस न्ही जाल्यार आपणाचे स्टेजीर आयल्या मात घालचे तले स्थिती आयल्या टॅलंट बरें आसा हर एकल्याचें पूण लोकांचें हें आळवालां आजकाल कांय जालां म्हळ्यार पयलें पयलें आमी कालें जातालें म्हळ्यार आमी विल्फेबाच्या नायटाक आमकां एडवर्टायजमेंटाची गरज नासली विल्फेबाची नायट आसा म्हणटना आमी उड्डोवन दिड्डोवन टिकेट काडून देंवताले पूण आतां काल जालें म्हळ्यार आमी टिकेट दिल्यार लोक येना म्हणजे म्हाका हें दूख भोगता हांवें सांगत जाल्यार खंयचें जाल्यार आमचे टॅलंट आमी यूज करता कोंकणी खातीर आमी कोंकणी खातीर आमकां काही मेळना आनी एकाक सिंगरान कोणीय जावं दी आजकाल आतां सिंगर्स आसात विल्फेबाच्या फाटल्यान पुरो आसात मेल्विन बाब आसा मेल्विन पेरीस क्लॉड डिसोजा आनी कोण गोंयांत बसल्यार हांव आसा हांव निमाणो म्हूण येत एका निमाण्याच्या उमरार हांव दवरूंक येता म्हाका हांव एकदम आमचो काल जाता म्हळ्यार मस्त काल जाता म्हळ्यार देखून आजच्या वयर अंकार गेलो जाल्यार आमी गेले आमी आजच्या तावन ते हांगा आयलो म्हणटा ताका दामून दवरचे बुड्डावन दामून दवरचे तो सकयल आमी हाडूंक पळयचे नाजाल्यार आमी आळू आतां रियेका विशयान आमी तेंच जावचे आमचे काले म्हळ्यार आमी व्हड जायचे म्हणचे आनी हेरांक आमी दाखोवचे आमी व्हड जाले व्हड हें तें प्रमाण हें बिलकूल आमच्या हातूंत आसूं नजो आमी साद्यापणान जिवंक पळयचे आमकां दिल्ले 4 दीस आहा पळय ते 3.5 दीस लोकांनी उगोलसिजे अर्दो दीस आमी
कलें केल्यार व्हडली पूण लोकांनी 3.5 दिस तो बरो आलो तू एक डॉल्लामाच्या मसाला खातीर एक पोत घातलाय की डॉल्ला आमचो न्ही वय, वय. आमचो डॉल्ला वय, वय. देखून ताचे काले डॉल्ला मसाला सुरू जाले वेलेंटीन बायन त्याच्या पत्नीन मसाला आनी हें करन दवरून कोणाय की आनी मसाला बरें केले डॉल्ला मसाला म्हणून म्हाका हांव गेल्लो डॉल्लागेर येताना म्हाका ताणें 2 मसाला दिले एक चायेचो घाले मसाला आनी एक चिकना घालचो मसाला तेणें दिलो हांवें सांगलें डॉल्ला तूं एडवर्टायज करीत न्ही डॉल्ला तो म्हणलो हांव काले लेन्सी तूं काले म्हणटा हांव अरे एका घरांक धरता इगर्जेक देता आनी ताच्या उपरांत विकता ती मिसा उपरांत म्हाका बिरमो दिसली ताची आतां इतलें हें फरक करतना ताचें एक हें न्ही ताचें बिजनेस न्ही तांकां पोटाच्या ग्रासा खातीर करना सर हांवें म्हटलें डॉल्ला तुज्या खातीर हांव एक पोत घडटा एक ब्रेक करण्याचो वेळ वय. आयला कोंकणी भाशेंतले कार्यक्रमाचो आमच्या मध्ये आसा लॅन्सी मोरास आनीक एक टॅलेंटवंत मनीस डॉल्लाचा सगळ्या मनशाक आपण एक टायटल सॉंग घडून दिला म्हणून सांगता तसा आणि ताची कथा आम्ही ऐकूया मुकल्या एपिसोडार राव आमचे सांगता मला बिफोर रेस कोंकणी भाशेंतले एकत्र एक ब्रेक काडून स्वागत बघायचं कोंकणी भाषेतले एकत्र या कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये असा लॅन्सी मोर असं एल्लेच म्हणून पॉप्युलर मनीस तो आनीक कितलो टॅलेंटवंत म्हळ्यार डॉल्लाम गोत्ता डॉल्लाम आमचो डॉल्ला मंगळूर आता नंदीगुड्डा आनी प्रमाण आता डॉल्ला मंगळूर आमचो सगळाचो आनीक ताच्या मसाला डॉल्लास मसाला म्हणून स्टार्ट केल्यार थंय गेल्यार मसालो काडून घेवन तुका टायटल सॉंग बरयचें म्हणल्यार क्षणा टायटल सॉंगाक ट्यून घालून ह्या दिसांनीच काल पोर म्हणल्यार बरी घाल्लं कितें कितें केलें म्हळ्यार सांगता ती स्टोरी तुवें सांगल्यार बरी कशी ती ते म्हळ्यार ताच्या घरा गेल्लो ताणें नव्या तांकां म्हळ्यार शिफ्ट केलां भाड्याचें न्ही लिवर डील कालिंग आसा पळय तें नेत्रावती तेच्या लेफ्टाक वय हांव गेल्लो ताका मेळोंक म्हूण गेल्लो बरो मोगा आसा तो म्हाका एक CGS आसा तोय बारी मोगा आसा म्हाका रागाचे आज मसो कोणी ना कोणी मेळो ना मेळल्यार हांव तांकां मोगाचें करता तशें काल जालें म्हळ्यार हांव गेल्लो ताणें ताची स्टोरी सांगली बिरमो दिसली म्हाका मस्त काही येना आमी एक हप्त्यांत आयतार आयचे इगर्जाक म्हणून मागीर हांवें सांगलें एक तुज्या खातीर हांव पोत घडटा एक वय टायटल सॉंग म्हणून हांवें CGS ताका हांवें एक फोन केलें डॉल्लाचे मसाला जाला ताचे एक 4 कॉमेडी तो बेस्ट आमचो CGS बाब आसा तो कॉमेडीक शब्दां घालच्यान लिरिक्स घालच्यान नंबर 1 हांवें तसो हात मागलो हांवें ताका सांगलें डॉल्ला मसाला विशयान दिलें कॉमेडी बरोवन दी तुवें बरयल्या बरोबर ते मिटाराक बसच्या बरी हांव हें करता ताळो घाल म्हणून सांगलें आनी आमकां ताळे येवचे ते काकसांत ते मेन आमचें इन्स्पायरेशनल आमचो आमी देखून आमी काकूस वय आमकां नाताना नाणयंत देखून काकूस आमी नितळ देखून तें पद ताणें म्हाका बरोवन दिलें तें ताणें कशें बरोवन दिलें म्हळ्यार रायमींग वर्ड्सांनी घालून दिलें ताणें आनी तें हांवें ताणें बरयल्ल्या डिट्टो हाका एकूच एक ताचे वर्ड कट्ट करनासतना हांवें त्या हाका मिटारार बसयलें हे काल परची गजाल वय हें आज ब्रेस्तार न्हू हें मंगळारा काल न्ही पोर ते म्हज्या मतींत एक 2 लायनी आसात विशेश तें कशें येता म्हळ्यार ताणें बरयल्लें अल्ली मिल्ली जिल्ली सेल्ली धांवून येया गो पोटल्यो पोटल्यो मोलाक घेवन डॉल्ला मसाला अल्ली मिल्ली सेल्ली जिल्ली धांवून येया गो अल्ली मिल्ली सेल्ली जिल्ली धांवून येया गो पोटल्यो पोटल्यो डॉल्ला मसाला मोलाक घेया गो पोटल्यो पोटल्यो डॉल्ला मसाला मोलाक घेया गो डॉल्ला मसाला सगळ्या गावारनं वाढला तो डॉल्ला मसाला होय होय डॉल्ला मसाला
सगळ्या गावांना वाढला हो डॉल्ला मसाला इतले म्हणजे मोठी असा वय कोरस न्ही हे इतले ताच्या उपरांत बांगडे कडी मसाला कडी काले पर आसा पुरा ते म्हणजे मोतीन ना आता खाली 2 दिवस बाय ना ते आता पुरा डॉल्ला मसाला इतलो बरो ते हांवें केलें ताका ताका बारी कुशेल ताका रडले हांवें तो बारी म्हणालो बारी पुगारूंक लागलो हांवें सांगलें म्हाका पुगारची गरज ना तुका खाली मेळटा जाल्यार तू सीजेसाचे गे सीजीएस सोब तासो तो आमचो पाटेन तितले रयला एअर इंडिया पुरो बरयल्लो मनीस वय वय कॉमेडी इतलो बरयल्लो तो आतां ताचें तोंड पळयता ते कॉमेडी आनी ताका पळयता ते आसो येतात कोणाक दुखां आसल्यार ताचे भशेन मुखार दवरल्या बरो तो एक चूर अशें रावलो आसनास रावता तो ताका आसो येना तो आसयता तू आता मस्त तू नाईट्स केले वय ताचे संतोषाची आनी दुखाची गजल केली संतोषाची गजाल म्हळ्यार हे पुटी हांव सौदी अरेबियांत जेद्दांत 20 आनी 8 वर्सां आसलो हांव वृत्तेंत बाय प्रोफेशन अकाउंटंट ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ वय लेख परिशोधक अकाउंटंट बीकॉम केल्लें पळय अकाउंटंट हॉबी म्हजी सिंगींग गिटार अर्नागा बिरनागा आमचें हें चड हें तुज्या इगर्जेन जावं दी तुज्या बँडाक जावन दी हांव सिंग बरोवंक आमकां खेळूंक जायना लीड गिटारांनी आमचें हें बॉक्स गिटार काडून टिंग 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 करचें तें आयल्या पुरो आमकां ताळो येता बसयल्ल्या कडेन तें करचें तशें जाल्ल्यान मस्त पदां घडलीं हर एका वर्सा हांव देंवतालो हांवें सौदी अरेबियांत नायट्स केल्यात बायरेनान केल्यात तुज्या दुबयान केल्यात आनी सावथीन जाल्यार कितल्या लोकांचे करूं आतां अवकाश केदो व्हडलो आसा थंय तुका एक 500 लोकांक थंय म्हळ्यार काल जातालो म्हळ्यार हांगाचो लोक तसो न्ही हांगासो लोक काले म्हळ्यार हांगासो लोक खंयचे नायट्स आगी नाका म्हण जाता वसनान थोडे बसतात घरा बसतात लिंक धाडा हें तें प्रमाण थंय सीद येतालो लोक कोंकणी कार्यक्रमाक आमी दन हें करताले आनी येताले ती तिकेट घेवन येताले ते म्हळ्यार स्पॉन्सर्स पुरो ते आसले ते आडयताले आनी करताले एक 500 लोक पडटालो बारेनांत 1200 लोक पडला म्हाका बारेन नोवी इगर्जाक हांवें तें नायट म्हजी फ्री नायट करून हांवें स्पॉन्सर कलेक्शन करचें तांकां दिलां आतां इगर्ज जाल्या तें बारेन जाता जाता पुरो हांव भायर पडलो हांगा पडलो पाटी हेजे पडले म्हाका 20 आनी 8 वर्सांचें देवाचें देणें म्हाका तितलें त्या वेळा हर एक वर्सा हांव एक येताना डॉन बॉस्को हॉल म्हाका मेळटा ते त्या वेळा कालें म्हणटा लोक रजेर जेवतना हांव म्हणजे डॉन बॉस्कोलांत नायट जाल्यो सप्टेंबर जुलय टावन सप्टेंबराच्या भितर त्या टायपार करतालो तरी एक जालें ते 4 जाली 5 जाली 6 जाली 20 वर्सांचें गॅप आहा म्हाका पयल्या नायटाक आनी दुसऱ्या नायटाक वय 1989 ऑक्टोबराच्या 22 आयतारा दिसा डॉन बॉस्कोलान म्हणजे पयली प्रथम नायट जाल्ली 18 पदांची तिकेटींची त्या बज्जोडी यंगस्टर्स म्हूण आसले तांणी खेळयल्ली त्या टायमार त्या वेळा हांव चलपाट म्हळ्यार एका बोटान उखलयत म्हाका तसो आसलो आनी अशें बँड जावन सिंग करचें आनी पुरो मागीर म्हाका टॅलंट आयलें तशें रावूं नजो अशें रावूं नजो नीट रावचें बरें रावचें खरें तशें केलें हर एक वर्स 2009 आनंदांत सेकेंड नायट केली सांत अग्नेस स्पेशल स्कूल ग्राउंडार 2000 आनंद मौन पडलो खंयचेय नाका म्हणून बेल्ट शेल्ल्या हाच्या खडी हें जालो कंप्लीट एकसूरपण जालें एकसूरपणांत पदां बरीं येतालीं थंय हांवें तेन्ना एकसूरपणांत एक पद मोर ह्युमिलिएशन मोर ग्लोरिफिकेशन हें एक गल्फागरांक एक डेडिकेट जावन एक पद हांवें थंय घडलां म्हज्यात सोंत दुकानचें म्हजी देंवल्ली एकसूरपण भोगतना देंवल्ली दुकानचें एक पद घडलां तें तितलें ह्युमिलिएशन भितर ह्युमिलिएशन तितलें आसलें तें पद घडोवन हांवें मिलन मोगाच्या सीडींत घालां मिलन मोगाची दुसरी सीडी आतां म्हजी 12 भांगराळे ताळे 1-2 लायनी येतात की ताच्यो खंयच्या त्या पदाच्यो ते माय म्हाका गांवचो म्हज्या उगडास येता दोळ्यांतलें कळीत नासता दुखे गळटा एक बरो फुडार सोपून येयलो माय गांवाक सांडून गल्फाक गेलो पूण थंयसर हांव एक सुरो जालो हें पद मागीर ताचे चरण बारीक म्हळ्यार लोकांक पसंद जाल्ले चरण ते गल्फांत म्हाका पयशे मेळटीत कश्ट म्हजे म्हाकाच कळीत वर्सां अशींच धांवतना
केस मुजे पिकोन जडतीत माय गांवचे सुख भोगताना प्राय जाल्ल्याक फोंडाक पायतीत माय गांवचे सुख भोगताना प्राय जाल्ल्याक फोंडाक पायतीत म्हळ्यार आमी ते जावन म्हातारा जावन 75 वर्सां फाटी येताना आमकां लास्ट फोंड तुगत ओ आयलो न्ही जालें न्ही हाचे कारभार जालें ओ पिकोन आयला न्ही फोंडाक घाल ते म्हण तशें कोणायकी दुखोवंक घालूं ना पूण डेडिकेशन करन हांवें हे लोकां मोगाळ चोलां घालें म्हळ्यार आतां हें तो आसा आमच्या युट्यूबार आसा तें सोदना केल्यार युट्यूबार आसा माय गांवचो उडास म्हूण बरयल्यार तुका येता तें तुज्या युट्यूबांत म्हज्या हातूंनी कोणें एक कॉपी करून घालां तें आतां म्हाका कोणायक धरूंक जायना तांकां पायरेटेड कालें करून घालां पूण तें आसा गांवचो उडास म्हूण बरयलें गांवचो उडास तें एक या नाईटांची बजेट सुखदायक की दुःखदायक की अळे आमी कंतारिस्ट जावं दी संगीतकार जावं दी सिंगर्स जावं दी आमी उदेल्ले देवान आमकां दिल्लें टॅलंट आमी यूज करचे शिवाय हातूंत माय भाशेचें वय माय भाशेचें आमी हाका उर्जीत करचे शिवाय आमीच उर्जीत करचे शिवाय आमच्या बोल्सान पडिल्लें कांय येना हे विलफियाबाचे सत गजाली जाल्यार तशेंच जाल्ली विलफियाबान आज मुसोर ह्या संगीत क्षेत्रांत पयशे केल्ले नात आतां तुमी सांगताय तूं एक सादो मनीस धार्मीक मनीस तूं बरो मनीस म्हजें टॅलंट पळोवन म्हाका हें करचे खातीर उबारचे खातीर तूं 50,000 रुपया दिताय त्या 50,000 काल जाता आनी एकलो 50,000 म्हज्या एका नाईट करचे जाल्यार 1,60,60,000 आसा 1.5 लाख धरया आमी 1.5 लाख कोणाक तुज्या डॉन बॉस्कालाचें भाडें थंय हांव स्टार्ट जाल्लें वय थंय हांव स्टार्ट जाल्लें पुरा नमुन्याचें हें करूंक आसा हर एक दिवंक आसा चायेचें धर हर एकलें प्रॅक्टिसाचें हें ताच्या उपरांत म्युजीक खेळटल्यांक सिंगर्सांक कोणी धर्माक कोणी येनात लास्ट म्हजें बॉल्स पिंडून खाली उरता एक ब्रेक काढ घ्या कोकणी भाषेतले कार्यक्रम आमच्यामध्ये असा LHM लॅन्सी मोरस संगीत क्षेत्रातले एक व्हड नखेत्र राव आमचे सांगता आणि एक विषय सांगूंक तो आम्ही नेक्स्ट एपिसोडान सांगया राव आमचे सांगता पळय कोकणी भाषेतले नखेत्रा एक ब्रेक काढ घेता स्वागत बघायचं कोकणी भाषेतले नखेत्र या कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये असा LHM म्हणा कितें एक सेकंड ताच्या जिवितांत आनीक कितें उरलां ह्या कडेच्या एपिसोडांत आमी उलयते आसा आनीक तुमकां उडास करूंक हांव सोदतां म्हजे नंबर जावन आसा 9845419482 9845419482 रेमंडी कुरता कोडे तुमकां ह्या कार्यक्रमान पात्र घेवंक जाय हांगा कोंकणी भाशेतले नखेत्र जावन येवंक जाय जाल्यार तुमी म्हाका ह्या नंबरार संपर्क करचो उचित कार्यक्रम तुमी आमकां कांय दिवंक ना आमी ह्या चॅनलांत कांय दिना तुमचे कडेन टॅलंट आसलें जाल्यार एचिवमेंट आसलें जाल्यार तुमी तुमकां आमी हांगा होस्ट करता आनीक कोंकणी मायाची सेवा उचित रितीन हांगासर आमी करतात आसा आनीक मुखार सर LHM म्हळ्यार कितें आनी LHMच्या जिवितांत कोण कोण आसात पळया सांगा LHM म्हाका नांव पडिल्लें हांगास कुडयाळांत म्हळ्यार हांव नायट्स खेळून आसतना संगीत सांजो जावन आसतना म्हाका म्हजे MCs म्हज्या हर एका नायटाक 5 नाल्यार 6 MC आसताले नायटांक एकूच MC आसता हांव म्हज्या हर एका नायटांक 5 या 6 म्हणजे पुरे MCs पुरो हांगा कुडयाळचे आनी ते पुरो उदार म्हणून येताले हांव हें करता एक 2 पदां हांव करता 3 पदां हांव करता म्हणटाले म्हाका बारीक खुशी जालें जाय साहेब तुमकां टॅलंट तुमकां टॅलंट आसा हें म्हज्या आमच्या लेकार आमी फ्री करता स्पॉन्सर आमच्या लेकार म्हणून बरें खुशी जाताली प्रितम नोरोन्ना अरुण दांती फ्लॉयड मेलोकासिया आनी ते पुरो मस्त जाण आसले ते करनच आसले जूड नोरोन्ना एल्सो इर्गान हे ते पुरो म्हाका पाठिंबो दिल्ले सहाय केल्ले मनीस तांच्या द्वारे म्हाका पाठिंबो समा
आणि एक पाठी तू सांगू नाही सांग हा ते काल जाल्यार म्हळ्यार ल्हानशी एल्लेच्या म्हणून म्हाका म्हज्या लिखणे नांवार खातीर हांवें केलें आनी संगीत क्षेत्रा खातीर हांवें केलें एल्लेचम नाईट करच्या खातीर म्हाका एल्लेचम नाईट एल्लेचम म्हणून म्हज्या हे आसात MCs तांणी म्हाका एल्लेचम दवरलें आनी हर एका नायटाक ते पास करतले MC ऍक्च्युली एल म्हणून काले ल्हानशी हेनरी मॉरस ताचे हर एक पयलेंचें अक्षर ल्हानशी L हेनरी H मॉरस MORS मॉरस एल्लेचम आनी तो कालें जालें म्हणल्यार घरा वचून हांवें चिंतूंक लागलो कालें म्हळ्यार एल्लेचम अशेंय जाता हांव ल्हानशी म्हजी मोगाळ पतीन हिल्डा मोरस हिल्डा पिंटो मॉरस गांवांत मोडांक आमचे ल्हानशी हांव L जालें हिल्डा H जालें आनी म्हज्या दुयेचें नांव मौशमी मौसमी म्हाका मौशमी चॅटर्जी बारी हरी एक पिक्चर नातलो हरी एक पिक्चर हांणी नातलो मौशमी चॅटर्जी तशें जावन मौशमी म्हण नांव दवरलें का मौशमी म्हणलें जाल्ल्यान LHM थंय आयलें LHM ल्हानशी हिल्डा मौशमी ताच्या उपरांत म्हाका म्हज्या फ्रेंड्सांनी म्हज्या पुरा अभिमानींनी म्हाका सुरू केलें थोड्यांनी लव हिम मोर म्हणून LHM थंय जालें आतां पुरो थोडे सोदना करूंक आसता ते आनी मुखले सोदना करूंक इन्व्हेस्टिगेशन जालें म्हाका हितूंतल्यान एक नांव जाय कशें करया कालें करया सोदना करूंक पडटलें येवटेच्यान दुसरें कांय न्ही हांव तशें केलें आमचे हें पुरा कालें कोंकणीचें काम हें पुरा मुस्तपटी आमचे पिरकी पणशे की नाही वय खंडीत फॅमिली सपोर्ट कसो आसता फॅमिली सपोर्ट ना तर आमी खंयच्या उदरगतीक पावोंक जायना हें आमच्या मुख्य कोशेड्डांत आनी हातूंत गलीजे फॅमिली सपोर्ट मेन तातूंय एक धर्म पत्नी म्हणटा आमी कुशीची बोर आदांवची बोर हें वारली तशेंच म्हजी बोर म्हजी पतीण आनी हेरांक तांकांय पतीण तिसो आदार नासतना तिसो हात नासतना पतीणेचो हात नासतना आनी भुरग्यांचो हात नासतना खंयचेंय जाल्यार आमी खंयचेंय केल्ल्या बरी ना आमी वाळय लागल्या बरी खंडीत जावन म्हज्या हातूंत म्हाका भोगलां आनी तें भोगता म्हजी फॅमिली जर तर म्हाका नातरली आनी तांचो पाठिंबो हात नातलो जाल्यार म्हज्या हातान घेवन आनी म्हजें म्हाका हर एका विशयांत हांव इतलो उत्तीर्ण जाला जाल्यार इतलो वयर आयला जाल्यार म्हजी माय म्हाका कारण म्हजी माय म्हज्या सांगाता आसा 88 चलता आनी ती म्हजी माय म्हज्या सांगाता मोगान रावल्या आनी तें व्हडलें बेसांव तितली प्रायी म्हाका देव दी म्हणून हांवें मागचें तितलें दुसरें खंयचेंय ना 88 हांवें तिका सांगलां घालें म्हळ्यार 95 वर्सां तूं वाच मागीर 5 वर्सां हांव तुका वाचयता म्हळ्यार म्हळ्यार 95 ती वाचल्यार मागीरचे 5 वर्सां हांव कशें म्हणी कर तिका वाचयता म्हणून 100 वर्सां जावन तुजे चॅलेंज म्हजो मांव म्हज्या पतीणेचो डॅडी क्रिस्मसा वय मोडांक क्रिस्मसा दिसा सोरलो 2 वर्सां पयलें 102 वर्सांनी पळय वय अमिताभ बच्चन 102 नॉट आउट म्हणून एक फिल्म काडलें करता देखून फॅमिलीक हांव मस्त आभारी जावन आसा आनी हर एकल्यांक उडास दवरा तुमी फॅमिली तुमकां मस्ट फॅमिली केदाळे तुमी फॅमिलीक टायम दिवंक सोदा कांय ना जाल्यार 24 गंटेंत 2 घंटे म्हणून तांच्या सांगात उलोवन बसा उलया आनी तांच्या सांगात रावा विल्सन कटिलाचे कंतारा विशयांत हाकतले पोद विग्गी सांगायचे टायम पोद ताणें एकावन बरयल्लें विल्सन कटिलान हांव नार्ल गो म्हणून हांव नार्ल गो रे गो म्हणटात हांव नार्ल गो ते कामान बरयल्लें हांवें विल्सन कटिला सारन ताणें म्हाका वता ओप्पिगे दिली हांवें पोद घडलें तें आनी त्या म्हज्या सिडीन घालां ह्या सिडीन बारा बंगराळ येतात वय हांव नार्ल गो हांव तो नार्ल गो तुज्या मोगाक आशेलो पूण तुवें काळीज मुजें बेतलें तेंब्यांक तांतल्या गोठलें चिन्नांनी कांतले फातरा वाणार वाटले हांव नार्ल गो हांव तो नार्ल गो हे रोसाक प्रमाणेत आतां आयकल्यार लोकांनी 12 बंगराळे ताळे सीडी मेळटा सगळ्यांनी आनी तुजे रोजान पुरो आसात विकरावपाक तातूंतलें हें एक कोंकणांत वय कोंकणांत हर एकांत पुरो थंय आसल्या आनी तो पुरो घालून विकरावपाक दवरल्यार
ते तांतो आसा हे रोसाक बारी बरें म्हणा तुम्ही कोंकणी अभिमानी न्हू तुमी म्हणा ते बरें पद म्हाका म्हजें पद म्हणा हांवें शाबासकी सांगची न्ही तुमी म्हणा तुमकां विल्सन म्हणजे पद उतर विल्सन विल्सन कटील इतल्या अप्रमीत हे तो विल्सन कटील सगळ्यांक करता हीच टॅलंट आमचे वय न्हीज जावन तालेंत तूं आनी ताचे तुमी आमकां उत्तेजन दिल्यार आमी तुमकां खुशी दवरता वय 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 आमी आसता पर्यंत मुख्य योजना कितें कोंकणी खातीर कोंकणी खातीर कोंकणी म्हणजे तुज्या आतां संगीताच्या संगीतांत आतां हें अभिरोस हांव दाखोवन आसा म्हजी अभिरोस केदाळे आळवाना वाळे लागची ना हाका आनी हांव आतां रिटायर्ड वय गे वय नॉट टायर्ड रिटायर्ड नॉट टायर्ड नॉट टायर्ड हांगा 28 वर्सां हांवें गोंड काम करून सौदेंत हांव फाटीं आयलो एक अर्ली रिटायरमेंट काडून गेले 60 वर्सांचे मोदीजीचे म्हाका रिटायरमेंट नाका कोणायचे हें 60 वर्सां जास्त आवडले गॅप रिटायरमेंट त्यांनी आमी 55 वर्साचेर हांवें रिटायरमेंट काडून गेले कितले वर्सां 2 वर्सां 5 वर्सां आतां 2.5 वर्सां जालीं हांव येवन गांवाक येवन म्हज्या पयले भुरगे सांगता आनी म्हज्या माय सांगता आनी बरें आजी आनी तूं येवन आसा आमगेर वस्तू एनिमल्स जाता आमी मिनी पिलिकुळा म्हणटा 12 संवसे आसात आमकां कोंब्यो पेटे आनी पुरो आसा आमी बरें तांकां पुरो मोग करून तांकां हें करता तुमच्या संगीताचे क्षेत्र बरें विस्तार जावन म्हणटा तितरूय तुमी ते एक करचे बरो विशय हय आनी एक उडास दवरची म्हळ्यार आमी 15 नायट केल्यात ह्या 15 नायटांत पयली नायट एक सोडल्यात आनी बज्जोड यंगस्टर्सान केल्ली 1990 ताका टिकेट दवरली बाकीच्यो 14 नायटी उचिता आज मुसर हांवें टिकेट दवरना तुमी येया म्हज्या नायटाक तुमी म्हाका बेसांव दिया आनी तुमच्या बेसांवान हांव आणकी व्हड सांगता हांव आतांय भुरगो तुमच्या मुखार आनी तुमी म्हाका बेसांव दिले जाल्यार म्हाका उत्तेजन दिलें जाल्यार तुमकां हांव ऋणी जावन आसा बरी जावन आसा तूं 1 घंटो बोर हांगासर येवन कोंकणी भाशेन कार्यक्रमांत आमच्या सांगता कोंकणी लोकां सांगता भोव तुज्या जिविताची एक सोबीत उतरां आनी संगीत म्हळ्यार तुज्या नस मे आसा म्हणल्या बरी पांय हाडटा तुका आनी अशें उलयलय आनीक आमच्या कोंकणी भाशेन ह्या कार्यक्रमां पळोवचे एक हजारांनी लोक टी व्ही मुखार आसता 100% आसता तांकां तुवें धादोस केलें तुज्या जिवितांत आयुरारोग्य भाग्य आनी मुखल्या जिवितांत ती मेळो दी आनीक सर तुवें आशिल्लीं स्वप्नां जारी जावं दी तुज्या कुटुंबाक सर सुख संपत्ती आनीक मती समाधान आनी अभिवृद्धी मेळोन दी म्हणून सर्व कोंकणी मोगी तर्फे मागता तुका देव बरें करूं देव बरें करूं तुका कांय सांगूंक आसल्यार सांगीत कोंकणी अभिमानीक हांव म्हज्या काळजांतल्या गुंडायेतावन आभारी जावन आसा आनी म्हाका हो अवकाश करून दिल्ल्या रेमंड दिकुना तुमकां शाबासकी पाठयता आनी तुमकां मस्त देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां लांब आवक बोळ भलायकी मेळोन दी म्हूण मागता देव बरें करूं देव बरें करूं कोंकणी भाशेन देव बरें कार्यक्रम आसा आमच्या मध्ये लॅन सिमोरस लॅन सिमोरस आसलो आनीक एक संगीताची एक सांज म्हणल्या बरी तुमकां ताणें करून सोडली आनी तुमी 1 घंटो बरो हरी एका ब्रेस्त रेमंड करूचे कार्यक्रम पळोवंक लागतात तुमकांय सगळे देव बरें पडटा कोंकणी भाशेन एकत्र कार्यक्रम पुरो ब्रेस्तार परत मेळया फाल्यां मारू परस जावं सोनी समेस्तांक देव बरें करूं